सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मगस येवकार पावस पडलेलो आसतनाय ह्या मिसा भेटीन ती आलतारा भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या देवाक दिनवासुया आयच्या दिसा खातीर आनी ताचोच आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या वावराचेर मागुया. हे मीस आमी भेटीत जावन जुआंव शावियर आफोन्सिया आमचे भाव बसत म्हयन्यांचो उगडासाची गोदची कोत्तात. हे आमच्या भावाक सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बागेली खोर म्हूण मागुया आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण आनी आमच्या मागण्यांचो तेंको आमी बासवया. तशेंच आतांच आमकां खबर मेळ्ळ्या जुआना फेर्नांदीस आमची भयण मोंतोल्ल्या UK दुर्गावाडीची तिजे बसत मागुया सर्गीच्या बापान हे आमचे भयणीक सर्गीचे राज फावो करून आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक आमची मागण्यांची बुजवण फावो करूंक. तशेंच मागुया आमची सिस्टर जेनिस तरणाटी माद्री हालींच तिणें आपलें पयलें प्रोफेशन केलें आमच्या गांवांत हॉस्पिटलांत आसा मुंबय. डेंग्यू आनीक मलेरिया ही दुयेंस तिका सांपडला. मागुया तिका देवाची पेखवणी आनी तिच्या गोच्च्यांक गोठाय ह्या पिळी वेळार. आज आपलो वाडदीस समारंभात दानियेला डिसूजा, एलियास सिल्वेरा आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक आमी बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मरून जिवन जाल्ले आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आनी भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक आमी तयार जावं. आमी पातकी म्हणून ओळखून देवाचे आनी एकामेकाची भोगसणी मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया आमचे एकेकल्याची मागणी बापाक उबारतना जिवा की आमचे भावाक सर्गीचे राज फाव जावंक मागुया. देवा आमचे सर्गीचे बापा वाट चुकतल्यांक तुजे स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती वावरताचेर आड येता तें पयस करूं आनी हो बाबार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आनी आमच्या सोंपून गेल्ल्या बाबाक आनी भयणीक तुज्या सर्गीच्या राज्यांत वांटो दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. मिकायश प्रवदाच्या पुस्तक वयलें वाचप.
जी कोण खोटेपणां चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें कोटा फाटें फुटणा फुडेंच तें करूंक लागता, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातान आसा. शेतां भाटांची आशा दवरतात आनी ती चोरतात. तशेंच घरां बोलान व्हरतात. घोरांक आनी दोनयांक बरोबर आपणाची आदीन करतात. मनशांक आपल्या ताब्यान करतात आनी तांचें आसलें नासलें काण व्हरतात. म्हणटच सर्वेस्पूर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजितां त्या वायटांतली तुमीची मान सुटोंक जावची ना. तकली वयर काडूंक तुमच्यान चलूंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केळून गीत रोसतलीं, विलापाचें गीत गावून म्हणटलीं, आमचें सगळें काण घेतलें, म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमचीं शेतां भाटां लूट मारतल्यांक दिल्यान. देखून सर्वेस्पराचे सोबेन एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. गरिबांक विसरूं नाका देवा म्हणुया. गरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नॉस्ट्याचें गोर गरिबांक गिरासता. दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाड बुडीक तो सांपडटा. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशें जाता अशें चिंतून नॉस्ट मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवाह. ताचो राग टोयन वयर चडत म्हाका तो खंयचो कास लायतलो? देवाक आनी खंय रे असलीं चिंतनां गोळटात तांच्या मनान. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. लबाड्यो आनी जुलूम इतलेंच तांच्या तोंडान बोल्लां. ताचे जिबे पोंडाक पिडापीट आनी कुश्टडेपण. लोवे मोदें दोळ्याक रावता. लीप चोरयांक तो नेणट्यांक जिबेशी मारता. नीर आदारी खंयच्या आपल्या चोपक्यान पडटलो ते दोळ्याक तेल लावनूच तो पळयत आसा. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दुकां तुवें देखल्याय. तूं तीं पळयताय आनी तुज्या हातान घेताय. निराधारी आपलो जीव तुज्या हातान सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूं एकलोच. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. उद्गार. देव बाप आसलो जेजू सोबेक पुरचार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां. दोयेन ताणें आमच्या अधीन केलां.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुणमेल करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयसरलो कोरसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तो तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजाइयास प्रवाद्यान अशें सांगलेलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलेलो म्हजे अपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जोयत मेळप उपरांत फुटलेली बेट मोडचो ना. अजून दुवरती दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. ताचे नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो भरवंसो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, गरिबांक विसरूं नाका देवा. आयचो आमचो जबाब देवाच्या उतराक. पवित्र पुस्तक ताचो 8 देव सगल्यांक आनी भोव करून अशोक्तांक पावता. अशोक्तांचो आलाशिरो, अशोक्तांचें बळ देवूच. आनी देखूनच आयज ते शुभ वर्तमानांत भाग्योन मातेव जे कितें इजाइयास प्रवादी आदी फुडेंच जेजू विशीं सांगतालो तें आमकां थावे करता. हो म्हजो सेवक हांवें वेंचून काडलेलो म्हजे अपुरबायेचो. पूण तो कोणाकूच बोड करिना. ताचेर विरोध आसतले. विरोध आसल्यार देखून तो स्वत उलोवचें सोडिना आनी तो बोळान कोणाकूच ओडून हाडिना. फुटलेली बेट मोडचो ना. अजून दुवरती दोशीर तो केदींच पालोवचो ना. हेंच भाव भयणीनो दर एका मनशाचें जिवीत. आमी बावलेली फुटलेली बेट कशी. आमचें जिवीत सगळेंच तरेतरेच्या आडकोडी आनी प्रश्नां मदीं सांपडलेलें आसता. जायते तरेचें कितें आमी भोगता आमच्या जिवितांत आनी तातूंत सगल्यांत आमकां देवाचो तेंको आनी देवाचें हाजीरपण आसा. एब्रेव भाशेन उतर आहा आनवीन. आनवीन म्हळ्यार कितें? द पुअर ऑफ द लॉर्ड. द पुअर ऑफ द लॉर्ड. सायबीण माय आपल्याचे तुस्त गितांत म्हणटा, हांव आसा देवाची चाकून. चाकून हें सोंपें उतर अशें. पूण ती कितें उलयता तें हें उतर आनवीन. आय एम द पुअर ऑफ द लॉर्ड. नॉट जस्ट हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. इंग्लीश भाशेंत गेला. आनवीन म्हळ्यार आख्खोच आपलो भरवंसो, आख्खेंच आपलें जिवीत देवा हातांत. देखूनच गरिबांक विसरूं नाका देवा हो जबाब देवाच्या उतराचो. आनी हें जेजू सांगता. ताचो सेवक कोणाचो? बापाचो सेवक जेजू. जोरी देवाचो पूत इजाइयास प्रवादी आदी फुडें सांगता, द सफरींग सर्वंट ऑफ यावे. द सफरींग सर्वंट ऑफ यावे. आपले जे हाड उडटल्यांक तो कांय करिना. आपल्याचेर टिपी उडयतल्यांक आपल्याचें तोंड लिपयना. ओ आनवीन देवाचो सेवक.
आनी एक एकल्या सवे आमचे सवेन भोव करून आमी तरेतरेचे कोनिश्टायक सांपडटा तरेतरेचे आडकोडींक सांपडटा देव आमकां लागींच आसा तो आमकां सोडिना कित्याक आमी सगळीं ताची आनबीन आमी एक एकलो देवाची अपुरबाय अशी पूण देवा मुखार आमच्यांनी कोणाच्यान उबें राव येता आयज आमी घरा वयता आसतना हें मनान दवरया देव म्हजें सांगता आसा हांव एक एकले आमी देवाचो चाकर आनी तो आमकां कोणाकूच सोडिना आमी ताची अपुरबायची जे भाशेन इजाईस आदी फुडेंच शेकडे आदी फुडें जेजू येवच्या आदी चितारतालो जेजूक देवाचो अपुरबायेचो पूत देवाचो सेवक असलें जिवीत आमी जियो आनी कोणाचेरूच विरूद न्हय आमचेंच जिवीत उर्बेन खुशालकायेन जियो आमकांय हे मिसान त्याच जेजूचो आदार आनी कृपा मागुया. Betone velar gayon gauya, C16, Dubatso Soso Purmol, page 35. C16, page 35. भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुजे पवित्र सभेचे देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवेस आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी शास्त्राचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुरो जिवन पणपोर घडटा. ती बरोवशान ताचे मोहिमेहून येण्याक आमी वतवेकता. देखून सगळें दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूसताना कास घेतली, तुका नव्यान दिल्लो आसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणी करोराचें रगत. पातकेंचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सुबेचो उगडास करान फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जोकीन जॉन हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलय. जसो पयस स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे, देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप कटत या जेजूच्या जेवणात आता वाट घेतलेली आम्ही सुभागी. Chris Prasada Velar Kayon Gavya D17 Jesu Mocha Deva page 56 D17 page 56. प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, जेजूच्या जेवणात आयज तुवें आमकां वांटो दिलाय. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडून
आम्ही मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आणि सर्वपदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया K7 निर्भागी आमची कालसा पेज 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची कालसा काळोखात बुडून आसली, निराशी दुका भोगी अचिंत्य सुखे सारी. निर्भागी आमची कालसा काळोखात बुडून आसली, निराशी दुका भोगी अचिंत्य सुखे सारी. कालसाचो स्वास जेसू